क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमच्या जमनीचे 4 वांटे केल्यार तातल्या 3 भागांनी उदक आनी एकाच भागान माती मेळटा. अंतराळा वेल्यान जमनीक पळयल्यार आमची जमीन एक उदकाचो थेंबो कसो पळोवंक दिसता. ह्याच उदकाच्या आदारान वनस्पती किल्लोन येता, रूख झाडां जनावरांक आनी आमकां मनशांक जेवण मेळटा. दोतोरांच्या चिंतपा प्रमाणे मनशा जिविताक जेवणा परस उदक उदीक गरजेचें. उदकाचो एक गोंट पियेतूच थकलोल्या जिविताक घोटाय मेळटा आनी निराशी जालोलें मन परत उर्बेवंत जाता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान बुट्टेच्या उदकान पातकी मनशा कळ नितळ जाल्लें. एलिशा प्रवादी आपलो जीव वाटावंक रानांत लिपोवन रावल्लो. जेजबेल राणी तिचो जीव काडूंक सोदताली. आंच बोडवो प्रवाद्याक उंडो आनी उदक पावयता. असो एलिशा प्रवाद्याचो जीव साल्वार जाता. खुर्सार उमकाळटना जेजूच्या कुशींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें म्हूण आमी जाणाव. लुट्स सायबिणीच्या पवित्र जाग्यार बावार्थान उदकान देंवतोल्यांक कुडी ओतम्याची पेखोवणी मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत मंदिरांतल्यान उदकाची जोर फुंटा आनी ती व्हांवून वेता तितल्याय सुवातांचेर नवें जिवीत वाडटा. सोमदिराचें खार उदक गोड करता ही खबर आमी वाचताव. आयच्या शुभवर्तमानांत शेळयांचे तळयेंत सर्वेस्पराचो दूत देवून उदक हालयतालो. अशें उदका वरवीं बरी भलायकी आनी पेखोवणी मेळटाली ही खबर आमी आयकताव. आमकां सगल्यांक बावतिस्माच्या उदकान नितळ केल्यान आनी पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता वरवीं आमी देवाचे कृपेन भरलेलीं देवाचीं भुरगीं जाल्याव. तर ह्या कोरेजमाच्या काळान आमचें बावतिस्माचें पवित्रपण नितळ सांबाळूंक आमी वावरुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.